Sacramentat Raulolia Mogacha Jesu Sacramentat Raulolia Mogacha Jesu Ulpai amchi karza tujas moga boguk ami tuka sasnacha sasna Ulpai amchi karza tuja moga boguk kami tuka sasnacha sasna Munsha soimban Ailolia Devacha Puta Munsha soimban Ailolia Devacha Puta Bosoy Yamka Tuja Jeuna Mesa Zaucha Ami Kori Devachi Burgi Bosoy Yamka Tuja Jeuna Mesa Zaucha Ami Kori Devachi Burgi Munsha स्वयंबा आयलेल्या देवाच्या पुता मुनशा स्वयं घेवंक सोडवून करतल्या आमच्या देवा मुनशा रुपान सगळ्या वस्तूंनी मिसळ जातल्या आमच्या रुचनाराक ह्या उड्याच्या रुपान ह्या वेळार आमच्या मुखार हाजीर आसा आमचो दोनी आमचो देव आमचो बुजवणदार जेजू ह्या उड्याच्या रुपान आमचे मुखार आसा मनशाचे सोयम घेवन तो आयलोय आमकां सगल्यांक सोडवून दिवंक मनशाचे सोयम ताणें घेतले आमकां सगल्यांक देवाची भुरगीं करूंक मनशाचे सोयम ताणें घेतले खालतिकाय कितें ती आमकां दाखोवन करूंक देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय आनी ह्या पुतान आमी ताचो उगडास करूंक आमी ताका रूप भोगूंक आपल्याकूच हो संस्कार घडोवन दवरलो सगळ्या खालतिकायेन आनी व्हडा मोगान ह्या आमच्या दुनयाक आमचे हात जोडून आमची मान बागोवन ह्या वेळार आमी पोरणी पाठ आनी नमस्कार करुया Father, we adore you. Lay our lives before
before you. How we love you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you, Spirit. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. भो मोगाळा जेसू, ह्या पवित्र संस्कारान तूं हाजीर आसाय म्हूण तीर भावार्थान आमी सोत मानता. वायचो दीस नवो दीस उदेलो, नवो दीस तुवें आमकां दिलो. वायचो दीस सगल्या बरेपणान आमकां मेळटलो, हीच भावना घेवन तुजे मुखार आमी आसा. आयचो दीस जायती घुडिता ह्या दिसाक घडटली. आयच्या दिसाक जायत्यो वस्तू आमच्या मनांत आसात. आयचो दीस तुजीच रोचना जायत्यो वस्तू अणभवतलो. आयचो दीस जायते बरेपण आमकां येतलें, पूण बरोबर वायटूय येतलें तें स्विकार करूंक आमकां कृपा दी. दिसाच्या तिनूय पारां प्रभू तुका आमी नमान करता. तूंच सायबा हो दीस आमकां दिताय, हो वेळ आमकां दिताय, ही घोडी आमकां दिताय, देखून तुका आर्गां दिता. कितलीं आमची भावा भयणां आयच्या दिसाक हो दीस पळोवंक पावूंक ना. कितलीं आमची भावा भयणां ऑप्सुयेगाक सांपडून हॉस्पिटलांनी आसात. कितलीं आमची भावा भयणां आयच्या दिसाक सोम्या हुस्क्यान भरून हांगा थंय भोंवत आसात. थोडीं यात्रा करतात, थोडीं वाटेर आसात, थोडीं साणल्यांत, थोडीं सोदूंक भोंवतात. आमकां ह्या देव मंदिरांत तुवें एकठांय केल्यात. हाका लागून आमी तुका दिनवासता. सगल्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्याच मोगान गायन करता. सगळीं म्हणया बापा आर्गां दिता, तुज्याच मोगान गायन करता. आमचे दिनवास, आमचे सगळे ह्या दिसाक घडटल्यो त्यो वस्तू, आमचे सगळे देवाक अर्पूंक जाता तितली आमची भावना, आमचे आवडे देवाक उबारुया. आनी आयचो दीस आमकां दिलो, आयची घोडी आमकां दिली, देखून ताका आर्गां आनी दिनवास दिवया. सर्गीच्या देवा बापा, सर्गीच्या
पिता सर्गींच्या पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गान दिन वाचता. हे आयचे सकाळी तुवें म्हाका तुजे संकार आपोवन हाडलो म्हणून घडये जायते फावटी आळसाय येता, मातशें न्हिदून रावंक दिसता. पूण तूं आमकां आपयता जेजू. हांव जाणा जेजू, तुवें म्हाका आपयलां. हें सगळें बरेंपण तुवें म्हाका दिवपाक देखून आर्गान दिनवस जेजू तुका महिमा तुका. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. प्रेज यू जिजस. बापा तुका अर्घ दिता, तुझ्या मोगान गायन करता. तुझ्याच मोगान गायन करता. And all the blessings you bestow on us this day, and all the many gifts that you have blessed us with. Help us, Lord Jesus, that we can use this for your greater glory. You have served selflessly, Lord Jesus. You have loved us unconditionally. Give us the grace in this moment, Lord, to imitate you, to know that we need to do. And if you fail, give us the grace and strength to return back to you, Lord, in your loving embrace. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. बापा तुका अर्घ दिता, तुझ्याच मोगान गायन करता. I thank you, I praise you, I worship you, I honor you, I glorify you, I trust you. Thank you, Lord, for always being there for me and for my family, whenever we call to you. Thank you, Lord, praise you, Lord, our glory and our power to you. बापा तुका अर्घ दिता, तुझ्याच मोगान गायन करता.
बापा तुका अर्गणिता तुझ्याच मोगान गायन करता. बापा तुका अर्गणिता तुझ्याच मोगान गायन करता. बापा अर्गणिता तुझ्याच मोगान गायन करता.
ह्या वेळार जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तेमी घालुया. न्यायच्या दिसा खातीर ताका अर्घ दितना सगळीं बरेपणां आमकां येतलीं ताचेच कडच्यान ताका आदी फुडेंच दिनवासुया. आमचो दीस बरो वचूंक मागुया. आमकां कृपेन बोर भावार्थ आमचो उदीक खोलाय म्हूण ताचो आशिर्वाद घेवया. बापा मोशा मोगरा बापा मोच्या मोगरा बापा मोच्या मोगरा बापा मोच्या मोगरा मोचे जिवीत तुझ्या हातांत सोडटा. तुका मागता तितलेंच कर म्हूण मागता. कितले खोशी तुजो उपकार मागता. सगळ्याक तोयार सगळेंच मोगान घेता. बापा मोच्या मोगरा बापा मोच्या मोगरा बापा मोच्या मोगरा बापा मोच्या मोगरा. तुजीच कुशीक जावदी मोशे सोमेस मनशा सगळ्या रचनाय इतल्यान सुखी दादोस काळीज मोचे. तुजे लागीं आनीक मागचें कितें. बापा मोच्या मोगरा बापा मोच्या मोगरा बापा मोच्या मोगरा बापा मोच्या मोगरा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमेलिया बरेटो भेटयता आपल्या 7 पिळगांच्या सोंपून गेल्ल्या आत्म्या पासत. आनी दुसरें इंतेसांव भेटयता झेफेरीन बरेटो आपल्या 7 पिळगांच्या सोंपून गेल्ल्या आत्म्या पासत. आयच्या दिसाक मागण्यांत दवरुया. सॅमसन फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. मारिया फेर्नांडीस आयज आपलो 50वो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. आमची सगळी मागणी आमचीच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत आनी आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमचे फिरगोजेची 400 वर्सां मनोवंक येता आसतना आमचे फिरगोजेचेर, आमच्या फिरगोजेच्या सगळ्या फिरगोजकारांचेर आनी खेरीत भाशेन नवी विचून काडलेल्या फिरगोज गवळीक सभेचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया.
बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाची काकलुती कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सरपदेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्यांक सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सुर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तूंच आमचो बरवंसो आनी आमचें बोड. आमी इतली ओस्कोत की तुजे वेळेन आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व कोरण्यांनी तुज्या आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. आतालेक आहाजाच्या आवयक आपलो पूत मेलो म्हूण गमलें तेन्ना तिणें रोखडेंच रायल कुलीच्या सगल्यांक मारूंक उडयले. पूण जेहोशेबा जोराम राजाची धूव आनी आहाजाची भयण हिणें आपल्या भावाच्या पुता जोसाक व्हेलो आनी जिवेशी मारपाचे आसले त्या राजाच्या पुता मदलो ताका गोपीत व्हरून ताचे नोर्शी बराबर न्हिदपाच्या कुडान दवरलो. हे पोरी तिणें आतिलेचे नोदरे सरशिलो ताका लिपयलो आनी असो ताका मनांतलो वाटायलो. तो आपले नोर्शी बराबर 6 वर्सां सोरेस्पराच्या मंदिरान लिपोवन रावलो. हो सगलो वेळ आताल्या देसान राजवट चलयताली. पूण 7व्या वर्सा जेहोदान कारितांच्या सोदपोतीक आनी चौकीदारांक आपोवन धाडले आनी सोरेस्पराच्या मंदिरान आपणा मुखार तांकां एकठांय केले. तांचे कडेन ताणें एक करार केलो आनी तांचे कडचो सोपूत घेवन सोरेस्पराच्या घरान राजाचो पूत तांकां दाखयलो. जेहोद्या यानिकान सांगलोलें तशेंच सोदपोतीन केलें आनी पाळी करून सोनवारा दीस भायर सरताले आनी सोनवारा दीस पाळी करूंक भितर सरताले. ते सगल्यांक घेवन हे सोदपोती जेहोद्या यादनिकाशी आयले. सोरेस्पराच्या मंदिरान आसलोले ते दाविदाचे बाले आनी दाळ यानिकांक त्या सोदपोतीक दिले. आपल्या हातान हत्यारां घेवन चौकीदार मंदिराच्या दोकिनेक ते उत्तरेक पर्यान वेदी आनी मंदिरा भोंवतणी उबे रावले. उपरांत जेहोदान राजाच्या पुताक हाडलो, ताचेर मुकूट घालो आनी ताच्या हातान आज्ञा पोटी दिली आनी ताका मागलो. आनी सगल्यांनी ताका राजा म्हूण परगोट केलो आनी ताळयो पेटोवन तांणी हुयेल मारली, लांब अंक आमच्या राजाक. लोकाच्यो हुयेल्यो आयकोना फुडें आताल्या सोरेस्पराच्या मंदिरान लोक एकठांय जाल्लो थंय गेली. सुवय प्रमाणें राजा कांब्याशी उबो आसलो आनी ताची कुशीक सरदार आनी तुतुरी वाजोवपी आनी सगलो गांवचो लोक कुशाल बरीत जावन तुतऱ्यो वाजयतालो. हें सगळें पळोवन आतेल्यान आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी बोबाट मारली, घात घात. तेन्ना जेहोद्या यानिकान लश्करी अधिकाऱ्यांक हुकूम घालो, तिका लोकां मदली भायर काडात आनी तिचे फाटल्यान कोणूय वचूत तर ताका जिवस मारात, कित्याक
सोरेस्पराच्या मंदिरान तिका मारूंक फावना अशें याज्ञिकान चिंतलोलें. ताणें तिका दवरली आनी गोड्याच्या दारवंट्यांतल्यान राजमहालाशी पावतोच तिका जिवी मारली. जेहोदान सोरेस्परा आनी राजा आनी पोरजे मोदें एक करार केलो. हे करारा वरवीं आपूण सोरेस्पराची पोरजां म्हूण पोरजेन मानून घेवंक जाय आसलें. तशेंच राजा आनी पोरजे मोदें करार केलो. गांवच्या सगळ्या लोकान बालाच्या मंदिराशी वचून तें मोडून उडयलें. ताच्या वेदीचे आनी मुर्तीचे कुडके केले आनी वेदी मुखार मातानाक बालाच्या याज्ञिकाक जिवेशी मारलो. आनी सोरेस्पराच्या मंदीर राखूंक याज्ञिकान राखणदार दवरले. आनी गांवचो सगळो लोक आनंदभरीत जालो आनी शारांत शांत जालें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब आपलें तिकान करूंक सोरेस्परान सियोनाक विचून काडलां. सगळीं बारबर म्हणुया. आपलें तिकान करूंक सोरेस्परान सियोनाक विचून काडलां. तुजे संस्थेंतल्यान एकल्या तुज्या पुताक तुज्या सिंहासनार बसयतलो अशें सोरेस्परान सुपूत घेवन दाविदाक उतर दिलें. दिल्लें उतर तो मोडचो ना. जबाब आपल्या तिकान करूंक सोरेस्परान सियोनाक विचून काडलां. तुज्या पुतांनी म्हजो करार सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्ल्यो आज्ञा पाळल्यार ताचेय पूत तुज्या सिंहासनार राजवट चलयतले नितीकाळी. जबाब आपलें तिकान करूंक सोरेस्परान सियोनाक विचून काडलां. कोरें सोरेस्परान सियोन शार विचून काडलां. तेंच ताका जाय आपलें तिकान करूंक. हांगा हांव सदांकाळ जियेतलों. हांगा म्हजें बिराट करूंक हांवें येवजिलां. जबाब आपलें तिकान करूंक सोरेस्परान सियोनाक विचून काडलां. थंय दाविदाक बोळवण सोंसत हांव उपजयतलों आनी म्हज्या माकलोल्यांचो गोरचो दिवो पेटोवन सांबाळटलों. ताच्या दुस्मानांक लोजेक घालतलो पूण ताचेर म्हजो मुकूट परजळटलो. जबाब आपलें तिकान करूंक सोरेस्परान सियोनाक विचून काडलां. उद्गार. कुशेबोनान जी कोण गरीब ती कोरेंच बागी. सर्गीचें राज कोरेंच तांचें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसारांत तुमकां थेवे एकठांय करूं नाकात. थंय सानूस आनी कीड ते खावन इबाड करतात आनी चोर फोडटात आनी चोरून व्हरतात. पूण स्वर्गार तुमकां तेवे एकठांय करात. थंय तांचो इबाड करूंक सानूस वो कीड ना आनी ते फोडून व्हरूंक चोरूय नात. कित्याक तुजो तेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. कुडीची दिवटी दोळो म्हणटच तुजो दोळो निवड आसत जाल्यार सगळी तुजी कूड उजवाडीक जातली. पूण तुजो दोळो निवड नासत जाल्यार सगळी तुजी कूड काळोखान बुडटली. ह्या पासत तुजे भितर आसा त्या उजवाडाकूच काळोख जालो जाल्यार तो काळोख केदो व्हडलो जावचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा बीन आयच्या दिसाक जेजू आमकां तेवे एकठांय करूंक फरमायता. ही काय बरी उतरां जेजूची. संवसारांत
आमी तेवे एकठांय करूं नाकात, कित्याक तुवें सानूस आनी कीड ते खावन इबाड करतात. जायते फावटी आमचें धोरण आख्खें जिवीतूच संवसारांत तेवे एकठांय करपाचें जाता. म्हजी गिरेस्तकाय, म्हजी भाटां, म्हजी दोन दौलत, म्हजे लागीं आसा तितलें सांबाळप आमचो हुस्कोच हाचेर आसता. खंय आमी गेलीं जाल्यार पयलो हुस्को आमचें घर कोणूय फोडून चोरतलो. खंय तर आमी रावलीं जाल्यार पयलो हुस्को आमचें बाट कोणेंय तरी पाडून खालें आसतलें. खंय तर आमी गेलीं जाल्यार पयलो हुस्को आमचीं घरचीं आमच्या बाटाचेर आपलें नांव बरयतलें. ह्याच हुस्क्यान आमी जियेता. इतलेंच न्हय, दर दिसाक आमकां पयशे कशे येतले हाचोय हुस्को जाता. आनी गरजेचें बाबा भयणो, कित्याक दिसपट्टो आमचो ग्रास चलोवंक जायते फावटी पयशांची आमकां गरज. जेसू म्हणटा, संवसारांत तुमी हे वस्तूचेर तुमचो तेवो आसा म्हूण समजूं नाकात आनी ते एकठांय करूंकूय तुमी सगळे हारपीत जायनाकात, कित्याक तांकां सानूस आनी कीड लागतली आनी चोर येवन फोडून सगळें घेवन वेतले. जायते फावटी आमी जें कितें पुजायता तें आमी खावंक पावनात. जायते फावटी अकस्मात मरण येता, अकस्मात पिडेन पडटा, अकस्मात आनी कितें जावन आमी थंय बाबा भयणीक एकठांय केलां तें तशेंच दवरून वेता. उपरांत तें खावंक दुसरी झगडटात, झुजतात आनी दुस्मानकाय तांचे मदें उप्रासता. हें आमचें धोरण जाता. मनीस आपल्या जिवितांत जायत्यो बऱ्यो वस्तू करूंक सोदता, पूण कोत्ता आसतना स्वार्थ आपलो पयलो हाडटा. हाका लागून आयच्या दिसाक जेसू म्हणटा, तुजो दोडो जावन आसा तुज्या कुडीचो आरसो. जायते फावटी आमकां ह्या दिसांनी एक वस्त मेळ्ळ्या आमच्या दोळ्यांक पळोवंक, ती जावन आसा आमचो मोबायल. जायत्यो वस्तू येता मोबायलाचेर. थोडी आमचे मदलें मोबायलूच पळयनासलीं, आतां ती एडिक्ट जाल्यात मोबायलाची. थोडी आमचे मदें मोबायल फकत थोड्यो वस्तूंक पळयतालीं, आतां ते सगळ्योच वस्तू पळयतात. थोडी आमचे मदें मोबायल फकत थोड्योच वस्तूंक वापरतालीं, आतां पोजड्यो वस्तू पळोवंक वापरतात. आमचें धोरण हे भाशेन जाता. जरी तर आमचो दोळो जावन आसा आरसो आमचे कुडीचो, जेसू म्हणटा त्यो दोळो पळयता तितल्यो बऱ्यो वस्तू तुका उजवाडाक व्हरतल्यो. जरी तर तूं वायट वस्तू पळयत आसा जाल्यार तूं काळोखांत तुजें जिवीत नरकांत घालताय. आमचे भितर नियाळ करुया, खंय आमी आसा, खंय पावल्या, कितें आमी एकठांयता, कितें आमी पुजायता. ह्याच आयचे शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करून आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जिवंक वावरुया. गायन घेऊया C10, पेज नंबर 32. C10. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच आहा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता.
तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्यांक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सूर कार्यांचो ता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रुचली, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगलीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाखाणटा. तारोण मेलोली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता. तुज्या सांता भोगताची सभा देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र तोलपरांचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. म्हूण सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामे येता ताका सोय. म्हूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें काळज कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ही आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो उगड पोरगोटुया तुज्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे सागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदुतान सर काडी तुका मानवल्यान सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी
आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडू दिवं नाका पूण वायटन सर्वेस्परा सूर वायटनके आमकां निवार दया करून हे जिवितान सबोसके आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता मोची शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशे परमे तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तर जियेतान राजवट चलयताय ससनांच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिली तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शिली तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शिली तूं संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. संवसारांतले तेवे सोडून स्वर्गार आमकां तेवे एकठांय करूंक आपयता वचतो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगल्या आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. ही तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतले आमी घेतला ते जेजूच्या कुडी रोगताचे जेवण तुजे सवे आमच्या एकवटाची कुणा ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सोबेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सांत फ्रांसीस सावेराचे रेलिकेचे दोबाची दाखोवणीक आनी उत्सवीक वर्साचे मागणे सगलीं बरोबर. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तो मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्योन फ्रांसीस आपोवण्या आनी मिसावा पासो आमी तुका दीत नाचता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर फिरावून ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बे शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगुटना जालो. ताच्या रेलिकेचे दोबाजीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोडान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिरीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उसवाडाय. अशे पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारा आमकां कोर. आमेन. गायन घेवया R15 पेज नंबर 182. R15. Jesu mogaच्या हात्या आमची लासून दिकासा तुझ्या मोगाच्या उच्या. जेजू